1994 ते 2009 मेरेन जेणेन शांतपणान खून केले आणि 16 वर्सां लोकां मेरेन केन्नाच ही गजाल पावपाक दिवंक ना असो हो महानंद नायक. ताका दुसरें नांव म्हटल्यार दुपट्टा किलर. हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांक येवकार. आणि आयज आमचे बरोबर आसात मानेस्त आमचे CL पाटील सर. हांच्यांनी ह्या केसीचो जो म्हत्वाचो असो वांटो आसा तो ह्या केसीन घेतलेलो आणि आयवो म्हणून ह्या केसीन वावरताले. तेच आमचे बरोबर आसात चेतन पाटील सर. सर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार. आतां महानंद नायक हो 21 दिसां खातीर फॉल्लोचेर भायर सरिल्लो आसा आणि सर जो महानंद नायक आसा तो खंय रावतालो, कितें करतालो आणि तेजी फॅमिली बॅकग्रावंड कितें आशिल्लो? महानंद नायक हो तरवळे शिरोडा हांगासर रावतालो आणि तेजी फॅमिली म्हटल्यार ताका भाव आसलें, आवय आनी बायल आसली, ताका एक चली आसली. पूण हो सेपरेट रावतालो, एक त्याच घरान एक अर्द्या वाटेन रावतालो तो. आनी इनिशियली तो रिक्षा ड्रायव्हर, रिक्षा चलयतालो. पयलीं गुड्स रिक्षा बी चलयतालो आनी मागीर मागीर तो कांयच काम करनासलो, असोच भोंवत रावप हेवटेन तेवटेन. महानंद नायकाक दुसरें नांव म्हटल्यार दुपट्टा किलर. दुपट्टा किलर हे महानंदाक नांव कशें पडलें आनी कित्या खातीर पडलें? महानंद जसो केसीनी तपास सुरू जालो सो तेची मोडस ऑपरेंडी आसली की तो चलयांक मारतना दुपट्टा, म्हणजे आज चली आदींचे सगळे चुडीदार बी घालतात आनी दुपट्टा आसता, सो तो ताका वीक पॉयंट मेळ्ळो तेंचो चलयांचो. आनी तो मागीर तेची मर्डर करतना विदावट हर नॉलेज म्हणटा तशें सडनली तो दुपट्ट्यान किल करतालो, ताका स्ट्रँग्युलेट करतालो आनी ताका लागून ताका मिडियन नांव दिलें की दुपट्टा किलर म्हणून. ओके सर, जो महानंद नायक आहा तांची केस तुमचे कडेन पयलीं कितें म्हणून आयिल्ली, की मिसींग केस, मर्डर किंवा रेप अशी म्हणून आयिल्ली काय कितें, कशी म्हणून केस तुमचे कडेन पयलीं जेन्ना आयली तेन्ना आयली? पयलीं आमकां केस बी तेची कांय येवंक नासली. सुरवातीक हांव जेन्ना फेब्रुवारी 2009 पोंडा पुलीस स्टेशनाचो चार्ज घेतलो तेन्ना एक चली मिसींग आसली थंय आनी तिची केस चालू आसली इन्वेस्टिगेशन. तेन्ना ते पेरंट्स मेळ्ळे म्हाका आनी म्हणपाक लागले अशी आमची चली इतल्या वर्सांची हांगा काम करताली मार्केटान आनी ती सडनली डिसअपियर जाल्या विथ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आनी मोबायल बी स्विच ऑफ येता, कांय ना तेचें. म्हयनोभर जालो अजून कांय तपास लागना म्हणून विचारपाक लागले. सो आमी मागीर टॅक्निकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें तेचें आनी तें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करतना अशें दिसपाक लागलें की ताका एक कॉल येतालो चलयेक. सो डेली एक कॉल येतालो, तो कॉल आमी वेरीफाय केलो. वेरीफाय केल्या उपरांत तो कॉल आमकां एका भुरग्याचो, इंजिनियरींग कॉलेजच्या भुरग्याचो कॉल असो दिसलो पयलीं. सो जेन्ना आमी ताका केप्यां सांग्याच्यान हाडलो आनी तेन्ना ताका विचारलो, तो म्हणपाक लागलो आपलो फोन बसीन सांडलेलो, सो आय डोंट नो हू इज युजींग इट. सो मागीर फुडें तपास केल्या उपरांत तो फोन आमकां कळ्ळें की ह्या महानंदा कडेन यूज जाता आनी त्या फोनाचेर आनीकूय कॉल येता आनी एक चलयेचे कॉल येता. सो ती चालू. सो त्या हेतून आमी महानंदाक हाडलो पयलीं. सो महानंद सारकें कांय सांगनासलो. पयलीं म्हणपाक लागलो आपूण ना, आपूण पयलीं वळखता ताका, पूण मार्केटान मेळटालें आपणाक आनी तितलीच आपली वळख म्हणपाक लागलो, आपले फ्रेंड म्हणपाक लागलो. आनी चडशे तेचे कॉल डिटेल आसले ते मार्केटांनी हे लोकेशन मेळटालें, ते चलयेचें आनी तेचें मार्केट आनी हेचे पोंडा किंवा शिरोडा. सो इतल्याच एरियन लोकेशन. मागीर आनीक फोन नंबर आमकां मेळ्ळो तेच्या कॉल डिटेलान, सो वी कॉन्टेक्टेड. ती एक चली आसली. मागीर त्या चलयेक हाडल्या उपरांत ती चली म्हणपाक लागली ह्या मनशान आपणाक खूब त्रास केलो. आपूण जेन्ना 16-17 वर्साचे कॉलेजीक वयताले तेन्ना आपूण हेच्या घरा कडेन डान्स शिकपाक वयताले बायले कडेच्या आनी तेन्नाच्यान आपणाक हो टॉर्चर करता, हारेसमेंट करता आनी आपूण निराधार कशें, आपणाक कोण ना, आपूण दोगूय भयणीच रावता आनी हो मनीस आपणाक खूब त्रास करता. आनी हेच्या पयलीं आपूण सुसायड अटेम्प्टूय केल्लो. हे केल्या उपरांत मागीर कांय गोश्टी महानंदाची हिस्ट्री पळयतकूच
मागीर अशें दिसून येयलें की महानंदाक 1-2 फावटी पुलीस स्टेशनार हाडलेलो. एक केस ना एक फावटी हाडलेलो ताका. एक ज्याक सिमिलर टायप एक चली मिसींग जाल्ली मडकयची आनी तेन्ना त्यांनी त्याच्या रिक्षांतल्यान ते गेल्ले त्या चलयेच्या मामान बी पळयल्ले ताका आनी चली ताका मेळपाक वयता म्हणून सांगून येयल्ली आनी भांगर बी घालून येयल्लें. सिमिलर दोनी चलये मिसींग वयताना भांगर घालून गेल्या. ती भांगर घालून गेली, ही भांगर घालून गेली, ती नवे कपडे घालून, ही नवे कपडे घालून, हे दोनी गोश्टी मॅच जावपाक लागली. सो मागीर आमकां डावट येयलो की ह्या मनशाचो हात आसतलो हितून म्हणून. सो आतां ह्या मनशाक आमी इंट्रोगेशन करपाक कित्याक मिसींग कंप्लेंटीन FIR नासता, सो अरेस्ट करपाक मेळना. सो आमी तकली लडयली आनी आमी त्या चलयेक विचारले बदर शी इज रेडी टू गीव कंप्लेंट. NGOक बी हाडले आनी मागीर ते भिवपाक लागले पूण मागीर दिली कंप्लेंट. आनी कित्याक ताका आनी ऑप्शन नासलें, ते खूब त्रास काडले तेणी. त्या केसीन इन्वेस्टिगेशन करतना आमकां कांय अशे क्ल्यू मेळ्ळे की एकूच क्ल्यू मेळ्ळो बारीकसो की हो केरे वाठारांत गेलो ऑन द डे ऑफ मिसींग ऑफ दॅट गर्ल. सो हो मनीस थंय कित्याक गेलो आलाकेरी तेवटेन, नॉट आलाकेरी, ती साखळी केरी. सो तितून आमी एन्क्वायरी करता करता मागीर त्या चलयेचो फोन पळयलो. चलयेचें सीम कार्ड आनीक एक फोनान घालून एक कॉल ह्या चलयेक येयलो जी कंप्लेंट करता तिका. सो त्याची मोडस आसली की म्हणजे मागीर कळ्ळें आमकां की तो आपले एक असलें कृत्य जाल्या उपरांत आपलो कॉन्फिडन्स बूस्ट करपाक ह्या चलयेक फोन करतालो. ह्या चलयेक खबर नासली तो मर्डर करता म्हणून, बट तो आपूण अंदाज घेतालो की एका खबर आहा काय, एका कितें कळ्ळें काय, आनी कितें जालां काय, आपणाक कोण सोदपाक येयल्ले काय, हें सगळें तो काडटा. हांगाच आहा म्हणटालो तेका. पूण तेय लोकेशन आमकां ते केरी मेळ्ळें. एकूच पॉयंट आसलो तो. ताजे उपरांत आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें आनी मागीर आमकां कळ्ळें की हेका त्या मडकय चलयेच्या केसीन हाडलेलो. आनी मागीर तांणी सांगलें की आपूण हांगा बस स्टँडार आहलो आनी मागीर आपूण घरा जेवणाक गेलो आनी मागीर आपणाक खबर ना खंय गेले ते. पूण त्या चलयेच्या मामान जी कंप्लेंट दिल्ली तेणी तो चलयेचो मामा लिपोवन येयल्लो की कोणाक मेळपाक वयता पळोवपाक. हेणी ताका चलयेक सांगलेलें की त्या वेळार की आपूण तुज्या वांगडा लग्न जावपाचें आहा आनी आपलो बापूय बँक ऑफ इंडियान तुज्या नांवार 50,000 दवरता आनी तूं बँके कडेन यो म्हणून. आनी मागीर आमी लग्न जावया पूण पयलीं तुज्या नांवार 50,000 घे तूं. सो ते आशेन येयलें कपडे बी घालून बरें. आनी मागीर बोलो बापूय आपलो येवपाक लेट आहा आनी भोंवपाक या म्हणून रिक्षेन घातलें आनी हो गेलो. सो हे लिपोवन तेच्या मामान पळयलें चलयेच्या. आनी त्या वेळार त्या मामान कंप्लेंट दिल्ली. तितून व्हडलेशें कोणी इंट्रस्ट घेवना आनी तो दनपारां खंय गेलो तो पळोवन कोणी व्हेरीफाय करूना. तोच फॅक्ट ताका बऱ्याक पडलो आनी मागीर ती पसली मर्डर ती. आनी तेच्या पयलीं आनी एक गुलाबी गांवकर म्हणून तेची मर्डर केली, सगळ्यांत पयली मर्डर ती. तेन्ना तो टेलरिंग शॉपाच्या तिचे टेलरिंग करताली, तेच्या शॉपाच्या फुडें आसतालो तो आनी तो मेळटालो ताका. सो अशें ताका ते भांगर घालून डेली येताले. त्या वेळार मात ताणें फातर घालून मारलें कित्याक ती बायल ती साडी न्हेसताली. सो हेका चान्स पडोना आनी ती मातशी स्ट्रॉंग आसली. सो हेणी ताका फातर घालून खांडेबरा मारलेले. तितून एक स्टेटमेंट येयल्लो कोणाचो की ह्या चलयेक त्या बायलेक मेळपाक एक स्पोर्टिंग बियर्ड खाड मातशें आसलेलो भुरगो येता म्हणून. आनी त्या वेळार कोणी तितले इंट्रस्ट दिवना वा हो भुरगो कोणी फायंड आवट करपाची कोणी हें करुना म्हणून ती पयली मर्डर पतली आनी मागीर ही दुसरी पतली. आनी हेच्या उपरांत मागीर ताका कळ्ळें की आपलें हें पसता म्हणून. सो तो इम्प्रूव करीत गेलो आपले सगळे टॅक्टिक्स आनी वेगवेगळ्या वाठारांत वचप. केन्ना आयज कुणय गेलो, केन्ना उसगांव गेलो, केन्ना काणकोण गेलो, केन्ना मडगांव बस स्टँडार गेलो. अशें भोंवन 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 मागीर तो चलये टार्गेट करप. सर एकीच चलयेक तो म्हणजे कितले दिसांनी असो सोडटालो किंवा मारतालो? ताका एक विथीन 1 वीक. पयली फावट तेणी कितें करप, चलये कडेन खंय तरी अशा जाग्यार बस स्टँडार किंवा इंडस्ट्रियल एस्टेटीच्या गेटीचेर मातशें सादारण दिसता अशी चली जाचें लग्न बी जायना ताका पळोवप आनी ताका मागीर मेळप. आनी आगो बाय नांव तुजें कितें? आतां तेणी नांव सांगलें आपलें बाबा सुरेखा म्हणून सांगलें. सो आपलें मागीर हो नांव सुरेश म्हणून सांगतालो. म्हणजे ते नांवांनी पयलीं मॅच करप, सारकी मॅच जाता मगो आमचें नांव म्हणून. आनी मागीर तेणी विचारलें
कित्याक तें ना आपल्या बापायन तुका बोट करून दाखयल्लें बापूय वळखत आसता तुका आनी आपलें लग्न जावपाचें आनी तुका जाय जाल्यार पसंद ना जाल्यार पळोवन यो म्हणून म्हाका सांगलें म्हणपाक लागलो. सो ती चली जिचें लग्न जायना ती हॅप्पी जाताली एटलिस्ट कोण तरी आपणाक मेळ्ळा बॅकग्रावंड बरो सांगप न्ही अशें आमचे शॉपां हें आहा तें आहा आनी मागीर ताका बरें रिस्पेक्टफुली खंय तरी लागीं गाड्यार व्हरप किंवा कॅन्टिनान व्हरप ताका पिवपाक च्या बी दिवप बरें उलोवप आनी मागीर ताका सांगप की अमके दीस अमक्या देवळा कडेन किंवा आनी खंय तरी यो म्हणून बरे कपडे घालून आनी भांगर बी घालून यो आनी ते दीस आमची मावशी आवय सगळे तुका पळयतले आनी मागीर आमी तुका त्या हेचेर व्हरता खंय मागीर डायरेक्ट आमी तुज्या घरा कडेन या सो तुज्या घराक कांयच सांगू नाका सरप्रायज करुया तुज्या घरा कडेन. सो चली एक आशा जाताली की बाबा आपलें आतां लग्न ठरतलें आनी बरो भुरगो आहा आनी म्हणजे चलयेक बुलयतालो सारकें चिटींग आनी मागीर ती सॉफ्ट स्पोकन सारको सॉफ्ट असो आनी मागीर ती चली येयली म्हणटकच मागीर तिका म्हणप कितें आगो तांकां लेट आहा येवपाक मातशें ते बसोया आतां आमी कितें मोबायलाच न्ही म्हणप आनी तेच्या उपरांत मागीर तेचे कपडे काडून मागीर अत्याचार करतालो तो अत्याचार इन द सेन्स इन द लव मेकींग करतालो आनी मागीर तितूनच तो कपडे घालच्या पयलीं चली फकाणां करतना असो दुपट्टा घालप तूं मारीकशें दिसता गो म्हणप आनी मागीर ती चलयेक कांय कळनासलें हो फकाणां करता अशें दिसतालें बॅक सायडीन सारको चाक करून मागीर दुपट्टा टायट करप मरसा सोडिनासलो तो. मग हितून काही घटना अशा आहा की जे कंप्लेंटी आमकां पावूंक ना काही चली सुटल्याय तेच्या हातांतल्यान कांयनी कंप्लेंट करूं ना कांयनी ते पयलींच फावट विचारता तेन्ना कॅरी करूं ना अशेंय जालां कांयनी ते स्पॉटाल्यान पळोवन येयल्या अशेंय घटना आहा पूण ती कंप्लेंटी पुलिसांनी हाडून पावूंक ना तेन्ना. सर तो तांकां रानान व्हरून मारतालो अशें सर हें आसा म्हणजे रानान म्हणजे कशें हें करी तो मारतालो तांकां व्हरून तो ते खुबशे एरिया खबर आसले तो भोंवत आसतालो अख्ख्या गोंयांत भोंवत आसतालो. सो पयलीं तिका मर्डर करचे पयलीं तो पयलीं आपली प्लेस फिक्स करतालो अमके कडेन आपयलें अमके कडल्यान असो दोंगरार गेलो वयर गेलो जिळे आहा थंय बसलो सो ती मनीस बी कोण नासता असली प्लेस आयडेंटिफाय करप आनी मागीर थंय व्हरप ताका आनी मागीर विदावट क्लोथीचे कपडे घेवन येतालो तो बॅग कपडे घेवन येतालो आनी बॉडी धुकलून दिवप आनी मागीर जातालें कितें 3-4 दिसांनी वास येयल्या उपरांत लोकांक बॉडी मेळटाली पुलिसाक सांगताले पुलिसाक मागीर थंय तेचेर लिगेचर मार्क जे येवपाक जाय ते मेळनासले कित्याक तो यूज करतालो सॉफ्ट लिगेचर दुपट्टा तेचे ते अशे मार्क मेळना आफ्टर डिकम्पोजिशन मेळनासलें सो कॉज ऑफ डेथाक प्रॉब्लम जाताले. ओके 1994 ते 2009 मेरेन तेणें इतले खून केले पूण तेजे फॅमिलीक किंवा तेजे बायलेक केन्नाच तेणी कळपाक दिवंक ना. ना 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 तसो भयंकर हुशार तो नॉर्मल रावतालो येवन तितलो खून केलो भांगार विकले आनी मागीर तितले पयशे पूण सर भांगार विकून तो इतले पयशे घरान हाडटालो कित्याक रिक्षा चलोवन काय इतले पयशे बेगिनात बेगीन मेळनात पूण इतले पयशे तो घेवन येतालो हे केन्नाच तेजे फॅमिलीक किंवा तेजे बायलेक केन्ना तसो डावट आयलो ना. काय ना आतां तो खंयच्यान पयशे हाडटा कितें हाडटा तांकां काय कोण विचारिनासलो बायली तरली ती मातशी व्हडली घेवन बसनासली आनी तो लिमिटान खर्च करतालो ती जेन्ना कामार वयताली तेन्ना भुरगे बी सांबाळटालो घरा कडेन आनी मदल्या वेळाचेर ही कर्म करतालो सो तिकाय काय खर्च येयनासलो ती कितें विचारूंक ना खंय गेल्लो अमके खंय तरी गेल्लो कामार गेल्लो अमके कडेन गेल्लो अशें म्हणून सांगा पूण म्हाका दिसना तो सगळे पयशे तिका दाखयतालो. सर महानंद नायकाक न्हू तुमी पयलीं जेन्ना अरेस्ट केलो तेन्ना खंयचे केसीर तुमी ताका अरेस्ट केलो. त्या चलयेची केस रेप केस आमी रजिस्टर केली त्या केसीन तिका अरेस्ट केलो 7 दीस रिमांड घेतलो मागीर तितून आमी मागीर बाकीचे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें मागीर खूब अशे रिपोर्ट येवपाक लागले की अमके कडेन बॉडी मेळ्ळी अमके कडेन नकेड बॉडी मेळ्ळी सिमिलर मागीर तेचो डेप्थाक गेल्या उपरांत कळटालें की ते प्रत्येक घरान हेच घटना घडलेली आहा की चली भांगार आनी नवे कपडे घालून गेल्या न्यू बॅग घेवन जातालें कितें ती प्रत्येक घराची चली गेल्या त्या चलयेक घरचे कंप्लेंट चडशे करिनासले कित्याक तांकां दिसतालें हे पळोवन गेले म्हणून एक तरी अनएज्युकेटेड घरा कडेन लोक चडशे आनी आमचे सगळेच भांगार घेवन गेले लोवर रावंडाक गेले आमकां हे करून फोटोवन गेले पूण ते तिडकीन घरांतल्या भायरूच तेची कंप्लेंट करनासले खुबशे हितून
ओके. म्हणून तेचे सगळें जातालें. हय, तुमचे कडेन जेन्ना ती फक्त रेप केस म्हणून एक आयिल्ली, जेन्ना सर तुमकां कळ्ळें की एक न्हय तर 16 केसी अश्यो जाल्लेल्यो आसा, तेन्ना सर तुमच्यो भावना कितें आशिल्ल्यो? म्हणजे तुमचेर एक व्हडलो पेज आशिल्लो, एक तुमकां टास्क आशिल्लो. म्हाजी भावना म्हणल्यार एज अ ड्युटी पुलीस ऑफिसर आनी डे टू डे म्हणजे एकच फावटी तो उलयनासलो सगळ्यो गोश्टी, हळू 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 सांगतालो अशें इंट्रोगेशनाचेर. जेन्ना ताका आमी कवर करताले, पॉयंटांनी ताका धरताले, लिटरली ते पयल्या केसीक ताका पयली केस कन्फेस जावपाक ताका तेणी अशी स्टोरी हाडली की आपले लव आसले तेचेर, आपूण थंय बसलेलो आनी आपूण मॅरीड म्हणून सांगलें ताका आनी ताका तेणी टॅबलेटी खाल्ले. मागीर आपूण भिवनी येयलो म्हणपाक लागलो पयल्या केसीन. पूण आमी मागीर एक गुगली घातली ताका की तूं जी सांगता पळय तूं फेल म्हटलें, तुका आतां कळटालें म्हटलें कितें तें मरोंक नासलें म्हणटा चली ती GMC ना अजून. सो आतां फुडली तुजी स्टोरी ती कळटली, तेच्या पयलीं तूं सांग म्हटलें कितें जालें. मात त्या हितून तेणी सांगलें आपूण दुपट्टा लायलो म्हणून ताका. तो फसलो थंयच्यान मागीर अशें करून करून ते आमी काडटाले सोदून तेचे. सो म्हजे भावना म्हटल्यार म्हाका खूब वायट दिसतालें कित्याक गरीब घरचे चलये गेल्या आनी हो इतलो नराधाम म्हणटा तो एक चलयेक फातोर्डा मारले आनी फातोर्डा कॉयन बॉक्सान फोन केला तेच्या घरा कडेन चलयेच्या आनी सांगपाक लायला ताका की आपूण आपल्या लवरा वांगडा बॉम्बे वयता आनी आपणाक सुदरनाका म्हणून. आनी हेची बॉडी 4th फ्लोराचेर वयर टॅरसाचेर त्या बिल्डिंगाच्या. कांय कळनासलें, कोण आयडेंटिफाय करपाक येनासलें. सर महानंद नायकाक जेन्ना तुमी सर अटक केलो तेन्ना तेजे बायलेचें कितें रिएक्शन आसलें की इतले म्हणजे खून करून सुद्दां आपल्याक केन्नाच तेणें कळपाक दिवंक ना किंवा आपणाक केन्नाच खबर जाली ना की हो इतले खून करतालो म्हणून. मागीर तिका पयलीं सुरवातीक दिसलें तिका हेका पुसयता काय म्हणून, पूण हळू जेन्ना पेपराचेर मिडियान खूब सपोर्ट केलो आमकां. मिडियाचेर डेली हेडलायन येताले गोमंतक धरून सगळे पेपर. सो त्या पेपरांचेर अख्खी रियलिटी स्टोरी येताली तेन्ना तिणी वाचली आसतली. मागीर ती देन शी स्टार्टेड रिटींग इट. ती म्हणपाक आपणाक आपलो घोत न्ही म्हणपाक लागली ती. देन शी वेंट टू बॉम्बे खंय तरी गेली ती. सो तिणी व्हडले घेवन बसना हेचेर पळय ती जेन्ना कळ्ळें तेन्ना. हय सर, महानंद नायकाक इतल्यो केसी तेणें इतल्यो मर्डर केसी केल्या, इतले रेप केला, पूण सर तो आपलो गुन्हो जेन्ना तुमकां सांगतालो की बाबा हय हो आपूण केलो तेन्ना सर म्हणजे कसो कितें तुमचे मेरेन तो पावयतालो की आपूण बाबा आपूण हेजो खून केला तेजो खून केला म्हणून सांगपाक? तो मागीर ताका इतलें येतालें की आतां डिटेल सांगतालो तो कशें केलें कित्याक आमी सगळें वदोन घेताले तेजे कडेन. आनी तेज्या उपरांत आमी ताका घेवन वयताले खंयच्या स्पॉटार मारला थंय. आनी त्या स्पॉटार गेल्या उपरांत आमी त्या नियरेस्ट पुलीस स्टेशनाक फोन करताले हांगा केन्ना बॉडी मेळ्ळी काय तुमकां म्हणून इन द इयर सो एंड सो सो एंड सो. आतां समज केपें गेले वयर त्या देवळा कडेन बॉडी मेळ्ळी, सो अमक्या वर्सा बॉडी मेळ्ळी किंवा शेतान बॉडी मेळ्ळी थंय. सो मागीर आमकां मेळटालें की येस 2004 सालान 2006 सालान बॉडी थंय आसली, एक युडी जाल्ली यंग चलयेची. सो हे गोश्टी कळटाले तेन्ना आमकां. आनी मागीर कळटालें आमकां की येस हेणी केला म्हणून. आमी तशें पयलीं कांय जाग्याचेर आमकां स्केलेटन मेळ्ळें, बांबोळी आनी खंय 2-3 जाग्याचेर स्केलेटन मेळ्ळें, काय हाडां मेळ्ळीं, दांत मेळ्ळे. ओके सर, सगळ्यो चलयो ह्यो गोंयच्योच आशिल्ल्यो? हय, सगळे गोंयचे आसले. मागीर कांय आनी कांय तरी बायना बी हितून तितूंतल्यानी कांय केल्या तेणी मर्डर, पूण ते मागीर सरफेस जावना तेन्ना त्या पिरियडाचेर. सर म्हणजे खंयच्यो प्लेसींतल्यो म्हणजे खंयच्या वाठारांतल्यो अश्यो? आतां ती मडगांव, फोंडा, मार्शल आनी तेंचे शिरोड्याचे शेजाऱ्याचे चलयेक मारले तेणी बांबोळ्योन. हां सर, 2 जे महानंद नायकान खून केला आनी एक जेचो रेप केला ते चलयो खंयसरल्यो आशिल्ल्यो? 2 ती शिरोड्याची. हां ओके. शिरोड्याची. 2009 जेन्ना गोंयांत आख्याक फामाद जालें की महानंद नायक असो एक किलर आमच्या गोंया भितून आसा, तेन्ना चेडवांचे किंवा बायलांची कितें भावना आशिल्ली, तांचे कितें रिएक्शन? तेन्ना खुबशे NGOs फुडें सरले. तारा केरकर, गावडा वेगस आनी कोण खुबशे लोक येयले, आमकां एप्रिसिएट केले. गांवचे लोक येयले. गांवचे लोक इतले चळावले की तेंच्यांनी तेच्या घराक उजो घातलो आनी खूब रिएक्शन्स खूब हे जाले लोकांचे की एक मनीस असो रावता, इतली वर्सां सर्वायव जाता,
बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट, ही वॉज कूल, ताका कसलें व्यसन नासलें, बे थंड तकलेन करतालो तो. मागीर कितें जाता, एक युडी येयली, 8-15 दीस किंवा 10 दीस मिडिया जाता, तेन्ना इतले सोशल मिडिया हे तें कांय नासलें आनी टी व्ही चॅनल नासले. सो येयल्या पेपरारूच येवप, पेपर काय डेली तेच येयना, दुसरे दुसरे न्यूज येता. 4 दिसांनी पब्लीक मेमरी ती वायप जाता जाता. आनी मागीर तो 2-3 म्हयने रेस्ट केली, परत एक मर्डर करप. असो तेचो ठरलेलो कार्यक्रम आसलो तो. हां, म्हणजे ते ठरवूनच करतालो ते. हय हां, हे सगळे महानंद नाईक फक्त पैशां खातीर करतालो. हय, प्युअर पयशा खातीर. हय, Robbery- कारण तेजो स्वभाव सुद्धा इतलो शांत असो आसतालो की तो मायंडान सुद्धा चपळ अशी मायंड तेजी. तो पयशा खातीर करतालो आनी त्या चलयेक यूजय करतालो. बिफोर किलिंग ते चलयेक आपलो उपभोग करून, म्हणजे तो उपभोग करतालो बिकॉज तिका कॉन्फिडन्सान घेवन, आनी मागीर ताका हे करतालो तो मर्डर. सर, महानंद नायकाचेर तुमी पयली एक्शन खंयची घेतली? पयलीं आमी रेप केसीचेर घेतली. रेप केसीचेर एक्शन घेतले, तितून कन्विक्शन जालें 7 वर्सां ताका. हां, मागीर मर्डर केसींनी खुबशे मर्डर केसी आसले की बॉडीच मेळोंक ना ताका. मेळना. पूण काय ती आतां जी मडकयची सांगतालो हांव, ती तितूनय बॉडी मेळोंक नासली. पूण ते पयलींचे पेपर मेळ्ळे आमकां, जे तेच्या मामान हेजें नांव घालून, हेचे रिक्षा नंबर घालून तेन्ना त्या वेळाचेर जे सबमीट केल्ले अथॉरिटीक किंवा मिनिस्टरान, ते पेपर आमचे कडेन एक फायल आसली. सो ती सर्कमस्टन्सीस आनी लास्ट सीन थिरीचेर सुप्रीम कोर्टान पासून अफेल्ड केली केस ती. सर, समज जर तेन्ना ते केसीचेर समज जर इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें जाल्यार महानंद नायक इतले 16 खून करपाक पावचो नासलो हें दिसता. शुअर, 100%. पयलेच केसीन जर समज गुलाबी गांवकाराच्या बाबा हो खाडयो मनीस कोण, हेचो जर त्या वेळाचेर सारको तपास जाल्लो जाल्यार हो मनीस 100% शुअर जातालो. कित्याक हो जो रावतालो ते ती चली जी काम करताली तेच्या ऑपोजीट हार्डली 20-30 मिटराचेर हो रावतालो. सो त्या 30 मिटरान जर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें जाल्यार इतले खून जावचे इतले खून जावचे ना. जावचे नासले. महानंद नाईक जेन्ना जेलीन गेल्या उपरांत सुद्धा तो जे बायलेन ताची कंप्लेंट केल्ली ते बायलेक पत्र बरयतालो किंवा ताका कॉल करून सांगतालो की तुवें आपली कंप्लेंट केला खरी, पूण आपूण केन्ना ना केन्ना तरी भायर येतलो आनी तेन्ना तुजो कितें तरी सोक्ष मोक्ष लायतालो. हें कितपत खरें आसा? तें सारकें खरें. ती चली म्हाका मेळ्ळेली आनी तो तिका लेटरां बरयतालो आनी त्या अथॉरिटीकय तेंच्या ती काम करता तेय बरयतालो आनी तिका एक प्रेशर घालतालो किंवा ते खंय तरी म्हणप तूं म्हजी बाय आयली हें तें. सो हो तसो इतलो हे जाल्लो क्रिमिनल न्ही, ताका खंय तरी हे करपाचें आसलें, तिका त्रास करपाचें. कित्याक फ्रॉम दॅट ते चली फुडें सरली आनी थंयच्यान मागीर स्टार्ट जालें न्ही तें. मागीर ते लास्ट टायम ताका पॅरोला सोडपाच्या टायमार तेणी ऑब्जेक्शन घेतलेलें तेंच्यांनी. सो तेन्ना तेचो पॅरोल रिजॅक्ट जालो. सो ह्या टायमार तांकां खबर नासली खंय. सो आतां हांवें आयकता हांव ते पुलीस प्रोटेक्शन बी मागला तेणी. हय, ही केस जेन्ना हँडल करतना सर तुमकां कितले सर म्हणजे चॅलेंजींग अशें हें आशिल्लें? इट इज चॅलेंजींग. पूण आमी कितें केलें की जितले सरफेस जाता तितले आमी करीत गेले केस. आतां 15 वर्सांचो पयलींचो एविडन्स मेळना म्हणून आमी ती केस सोडूंक ना. ती चार्जशिटेड. त्यांनी कन्फेशन स्टेटमेंटाचे सगळे डिटेल दिला. एटलिस्ट कांयच ना जाल्यार आमचे कडेन कन्फेशन आहा, सर्कमस्टन्सीस आहा, मिसींग रिपोर्ट्स आहा, काही जागेचेर तिची DNA टॅली जाले. सो काही एविडन्सीस आमी मेळटा त्या पद्दतीन केले तितले आसा तितले. ओके. बट इट इज चॅलेंजींग. चॅलेंजींग. सर, महानंद नायक आता 21 दिसांच्या फर्लोचेर भायर सरला. सर, आतां म्हणजे आतांच्या बायलां खातीर किंवा चेडवां खातीर कितपत म्हणजे सारकें आसा काय खंय तरी अजुनूय तो भंय आसा की तो आतां ताका फर्लाचेर सोडला म्हणटच ताका कॅरेक्टर वेरीफाय करून बरे बिहेवियराचेर तेचे सोडलो आसतलो. पूण हांव नकळो तो कितलो सुदारला. हय, सुदारला जाल्यार सुदारला आसतलो. बट हो मनीस श्रूड आहा. सो तो कोणाकय पिशे करपाच्या कॅरेक्टराचो अजुनूय सर करूंक शकता. क्वायट पॉसिबल, सांगपाक जायना. हय, ताका लागून तेची सायकोलॉजिकल टेस्टूय घेवपाक जाय आसली अशें म्हाका दिसता. काय घेतलेली खबर ना तेंच्यांनी. बट दॅट शूड हॅव डन. कितलो इम्प्रूव जाला तो पळोवपाक जाय. तो एकाच तो चेंज जावं शकता कित्याक भायर. हय. सर, महानंद नायक आतां कोलवाळे जेलीन पंप ऑपरेटराचें काम करता. सर, तो दिसता की सुदारला आसतलो
की का अजूनही त्याची मेंटॅलिटी तीच आसतली की बाबा जेणे आपली कंप्लेंट केला ताका आपूण खंय तरी आतां भायर सरला सो आतां खंय तरी आपूण हें करतलो. आतां 14 वर्सां जालीं ताका. हय. तो आतां ताका ऑप्शन ना, खंय वयतलो तो भायर सरून. हं. एक तरी भितर रावपा जाता तें तेचें लायफ जालां आतां. आतां ताका कोणी हेल्प करून काडला आसतलो भायर. सो तेच्या मनान कितें आहा तें हांव सांगपाक शकना. बट एज अ ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हय. आमी सदांच सस्पिशियसली पळयता आसल्या लोकां कडेन. सो आमचो तो डावट सदांच आसतलो आसले कित्याक ताणें इतले दीस पचयले ते, इतले जो मनीस 16 वर्सां कोणाच्या नजरे हाडच्या पयलीं इतले मर्डरी करता आनी जो मनीस जेलीन आसतना कॉन्टेक्ट करता फोनाचेर आनी धमकी दिता किंवा आनी कसली लेटरां बरी डिफेम करता. सो नॉट टू बी ट्रस्टेड. सर इवन आमी तेजे बायले कडेन सुद्दां कॉन्टॅक्ट केलो पूण तेजी बायल सांगता की आपल्या खातीर तो टोटली मेला म्हणून, आमचे खातीर तो आतां कांय जितोय ना किंवा आमचो कॉन्टॅक्टूय ना. सो हें सर खरें आसूंक शकता. शुअर. ती तेन्नाच म्हणटाली आपणाक ताका कांयच नाका संबंद. आनी जावं शकता तशें कित्याक एका बायलेक खबर नासतना ती कसली जावं बायल, तिका खबर नासतना जर इतली मर्डरी करता, रेप करता आनी हो मनीस जर आसलो खंयच्याच बायलेक लायक जावचें ना न्ही हेका गो म्हणपाक. हय. सो मे बी तिणें म्हटलें आसतलें तशें. हय. सर तुमचो वेळांतलो वेळ आयज आमकां दिलो आनी सर आमकां इतलो वेळ दिल्ल्या खातीर खरेंच तुमकां धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.